आर्जीन 70रीत सुरू केल्ली पदयात्रा ही पुरायपणान राजकीय उद्देशकांक लागून आसा असो आरोप आमदार दिव्या राणेन केला। 70च्या लोकांक म्हादयचे महत्व खबर आसा आणि सरकार म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर सक्षम आसा। त्या कारणान आर्जीन भायल्या लोकां वांगडा घेवन 70च्या लोकांक त्रास दिवचो न्हय अशें दिव्या राणेन म्हणलां। ज्या तरेन तांणी पदयात्रा सुरू केल्या हांव एकच विचारता 70च्यानच कित्याक आनी ना तांचो स्वताचे गांव आसा थंयच्यान कित्याक सुरू करना। 70चे लोक म्हणटा आमकां खबर आसा म्हादयचो इश्यू कितें आसा, आमचे दोनी आमदार सक्षम आसा, आमची पार्टी सक्षम आसा, आमचें सरकार सक्षम आसा, आमची वी बिलीव इन द गव्हर्मेंट अँड वी वील डू इट वे आवर leaders are going ahead with it. This is all politically motivated. पण कोणी केलं म्हणतात तुम्ही पॉलिटिकल मोटिवेटेड त्यांना? Revolutionary Goans is a party, so they have started it. They came to 70. हांव विचारता 70 कित्याक आतां तुमी पदयात्रा करता न्ही, सगळे लोक आयल्या भायले घेवन लोक आयले 70च्या लोकांक आपय आनी तुमकां हे करात. वाय आर यू गेटिंग पीपल फ्रॉम आउटसायड? डू इट इन योर ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी. Whoever the concerned MLA had come, start your padayatra in your constituency or start where people are not affected in the villages. Do it on the state highways or the national highways, take permission.